सगळ्यां तुका जेजू, महिमा तुका सगळ्यां तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. देवाचें उतर आमकां लभलां. माथ्यूवाचो वांजेल 11वा अध्याय 20 आनी 8 to 30 वाक्या. Matthew chapter 11 verse 28 to 30. ए म्हजे सर्सीन समेस्त तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन वावयतल्यो आनी हांव तुमकां विश्व दितलो. म्हजें जूं तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळज आसो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जूं वोवंक सुलभ, म्हजें वजें हाडू. आज आमकां एक वर्तें आपोवणें जेजू दिता कश्ट तेल्यांक, वजन वयतल्यांक, संवसारांत नानान त्या रितीन कश्टान रेवडून आसलेल्या लोकांक जेजून ताचे सर्सीन आपयलें आनी तांकां त्या कश्टांत सुटका दिली. पिडेस्तांक गूण केले, मेल्ल्यांक सयत जिवंत उठयलें आनी कोडकारांक गूण केले. नानान त्या रितीन कश्टांच्या लोकांक ताणें बचावी दिली आनी प्रत्येक जावन भुकेल्ल्यांक ताणें खावंक दिलें, ताणेल्ल्यांक उदक दिलें पिवंक. कशें इस्रायल परजा इजिप्ताच्या गुलामगिरींत थावन भायर येवच्या खातीर आयच्या पयल्या वचपांत मैजेक कशें विसरून काडटा आनी मैजेक आपलें नांव कळीत करता, जो हांव आसा तो हंस. आदी आसलो, आतां आसा आनी मुखारी आसतलो. देव अब्राम असो, देव इजाक असो, देव जाकोब असो, हेंत म्हजें परमनंट नांव म्हूण सांगता. ह्या नांवान म्हाका उलो करतले म्हूण सांगता. आनी आज इस्रायल परचेक इजिप्ताच्या गुलामपणांतले भायर काडूंक मैजेक विनत आसतना मैजेचे 2-3 दिसां जावन आमी वाचता कशें मैजेक देवान बचाव केलें, कशें त्या फाराव्याच्या दुयेंतावन ताका पोशीत केलें, रावळेरांत कशें ताका दवरलें. ह्यो पुरो संगती आमी वाचल्यात. म्हज्या भावा आनी भयणी, आज जेजू आमकां व्हरतें एक आपोवणें दिता. खर कश्ट तेल्या जावंक पुरो आमच्या जिवितांत मस्त कश्ट आसात, अनमर आसात. कितें भायर येवचें म्हूण आमकां दिसनातल्या वेळार थंय थावन एक वाट करून आमकां भायर हाडूंक जेजू प्रयत्न करता. जावंक पुरो वारें वादळ आमच्या कुटुंबांत उठलां, जावंक पुरो वारें वादळ आमच्या जिवितांत उठलां, जावंक पुरो, पूण तें थंड करूंक आमच्या सांगता जेजू आसा. वारें वादळ ताणें थंड केलें, कश्ट तेल्यांक ताणें त्या कश्टांत मुक्ती केलें, सुटका दिली. देखून आमी जेजूचेर दवरलेलो भरवोसो आमी सांडून वचो, विश्वास आमी सांडून वचो. तो भावार्थ निरंतरी कश्ट येवं दी, अनवर येवं दी, पिडा शिडा येवं दी, निरासपणां दी, सलवणी येवं दी, कितेंय जावं दी, पूण जेजू आमच्या सांगत आसा आनी जेजू म्हाका आनी तुका सुटका दिता म्हणलो भरवोसो आनी विश्वास आमी सांडून नजो. उगडापणाच्या ग्रंथांत आमकां सांगता 3ऱ्या अध्यायांत 19व्या वाक्यांत, रेवलेशन चॅप्टर 3 verse 19, हांव मोग करतां तांकां हांव बेश्टायतां, हांव शिक्षा लायतां देखून उर्बे वंजा पाताक रडोवन चिनी बदल. इतलेंच आमी करूंक जाय आसलें. जर कश्टांतावन आमकां सुटका दिजे जाल्यार आमी त्या पातकांत आमी रावोंक नजो. अरे एक दीस म्हणल्या बरी आमची ती जावची पातकां आमी उणी कर. जर देवा सांगता जियेतां, जेजू सांगता जियेतां जाल्यार खंडीत जावन आमच्या कश्टाक अर्थ आसा. हर एक कश्ट मारी फात आमकां एक सस्तीचें जिवीत आसा. कश्ट मारी फात खंडीत जावन आमकां बचावी आसा. कश्ट आमकां बरवशाक तरबेदी दितात आनी बरवसो आमकां भावार्था करून पायता आनी भावार्थ आमकां सर्वांतले आमकां बचाव करता. देखून कोरिंथकाराचें 2रें पत्री सांगता 5वा अध्याय 7व्या वाक्या, 2 Corinthians chapter 5 verse 7, कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय, बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. दोळ्यांच्या दिश्टीन वळतलो खंय आदलोनी पडटा, निसरोनी पडटा, पूण भावार्थाच्या उजवाडान चलतलो तो केदींच पडना. कित्याक थंय देवाच्या उतराचो उजवाड ताच्या जिवितांत आसा. देवाच्या उतराची सखत ताचें न्हय आसा आनी देवाचें उतरच आमच्या जिवितांत आमकां पावलांक दिवो म्हूण सांगता. जर आमी वाचता जाल्यार किर्तनाच्या ग्रंथांत आनी आमकां सांगता. हेब्रेवाचें पत्र आमकां सांगता 11वा अध्याय 1 वाक्या, भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसो आसांव त्या संगतीचो तारो आनी आमकां दिसना त्या संगती विशयी आमकां आसा ती खात्री. आमकां एक दिसना ह्यो संगती देव आमच्या सांगत आसा म्हणून एके फावटी आमी वळखून काणगे नाव. तेजें हजरपण आमकां एक फावटी मेळना. देवान सांडून घाला म्हणून बघता,
पूण ना, बिलकुल देव आमकां सांडून घालिना. जावंक पुरो तुज्या त्या जिवितांत देवाक तुवें प्रामुख्यता दिनातल्या वरवीं, जेजूक तुज्या जिवितांत प्रामुख्यता दिनातल्या वरवीं कितें तुका एकसरपण भक्त जावंक पुरो, देवाचें हजरपण तुका बगूंक तूं सकनाय जावंक पुरो, तो अनुभव करूंक सकनाय जावंक पुरो. पूण देव आमकां बिलकुल सांडून घालिना, जेजू आमकां बिलकुल सांडून घालिना. आमी एक बळवंत मोगाच्या भावा आनी भयणी जेजूक एक साक्ष जावन आमी जियेता ह्या संवसारांत. कित्याक खंय आकांत येवं दी, अनवार येवं दी, ताचे भितरल्यान एक वाट करून तो आमकां दिता. इस्रायल पर्जेक इजिप्ताच्या गुलामपणांतल्यान भायर येता आसतना मुखार येदो व्हडलो दर्यो, फाटल्यान फारावेचें सैन, कालें करचें म्हणून लोकांक समजना आनी हे सोलोवन वेतात. फारावेचें सैन रथांचेर येता. एक घडये सुखोवन पडल्यार सगळो लोक इजिप्ताचो लोक, गुलामगिरीतावन भायर आयिल्लो लोक आमचो इस्रायल पर्जा नास जाती आसली. पूण देवान तेंची एक वाट केली. मयजेदार मारिफात दर्यो तो 2 फाळी केलो आनी सुक्या धरणीर तांकां चलशें केलें आनी फाराव्याक ताणें काळोख जायशें केलो आनी इस्रायल पर्जेक उजवाड जायशें केलें. फाटल्यान काळोख असो खांबो तांच्या मदें रावलो, एका सायडीन उजवाड आनी एका सायडीन काळोख. देखून फाराव्याचें सैन इस्रायल पर्जेक लागीं येवंक शकलें ना. देव थंय एक वाट करून दिली. पळया, कोणीय सगळे लोकांनी परत चिंतले आसतले, इस्रायल पर्जा आमी नास जाल्या फाराव्याच्या, तांणी पुरपुरले देवाक, कित्याक आमकां हाडलाय ह्या अरण्यांत, कित्याक आमकां हाडलाय हांगा, आमी थंय गुलामगिरी जावन आसल्यावने. गुलामगिरी जावन जाल्यार जिवंक तयार आसात, सडवणेन जिवंक तयार ना आज लोक. मस्त लोक आज वायट सवयांच्या गुलामगिरींत आसा, तांकां आमी भायर काडूंक आसा, तांचे खातीर मागोवंक आसा. म्हज्या भावा आनी भयणी, देखून आमी सौर सांगता मेळोन मागता आसतना खंडीत जावन जायत्या लोकांक बचावी सुडका मेळटलीच. कित्याक देव आमच्या पक्षान आसा, देव आमच्या सांगता आसा. आनी इस्रायल पर्जा सुखी धरणेन उतरोवन गेलो तो दर्यो आनी फारावेचे सैन सगळे त्या दर्यांत शेवटिले. पळया म्हज्या भावा आनी भयणी, आमी चिंता आमकां वाट ना म्हण वाट दिसना, कशें आमी हाचेतान भायर येवचें. देखून जेजू आज उलव करताना कसं जातलें ना, वजन वयतलो तुमी म्हजे सत्सीन येया आनी हांव तुमकां विशव दितलो. विशव मेल्या उपरांत मात्र न्ही, ससनाक आमकां विशव देवा सांगता जियेल्यार ह्या संवसारांत आमी जियेता जाल्यार आमकां खंडीत जावन मतीक समाधान मेळटलें, विशव मेळटलो. कित्याक जेजू आमचे सांगता आसा आनी बेश्टिनताणें ताणें आपोवणें दिवना आज. आनी ताचे जुवाक आमी कांद मारी जाय, ते जाल्यार जेजू आमकां आरामार चलोवन मरता. ते सगळें वजन तो कान घेता. म्हजेर पडलेले कश्ट, म्हजेर पडले आयिल्ली पिडाशडां, निराशपण, सलवणी सगळ्याक तो कान मारता. आनी इसाया प्रवादे मारिपा सांगलेली उतरां आमच्या मती काडया 53 अध्यायांत. ताणें रोग, आमच्यो पिडा शिडा, आमचे रोग, आमचे कश्ट, आमचे अनवर, आमचे सगळें ताणें कुर्सार वावयलें, ताणें घेतलें आनी आमकां सुटका दिली. ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. आज देवाचेर विश्वास दवरचें जाल्यार देवाच्या उतराचेर आमी पयले विश्वास दवरूंक शिकचें. कित्याक देवाचें उतरच देव जावन आसा. देव आमचे कडेन हर एका दिसा उलयता. आज आमकां आमचे कडेन उलयतात. पळया, हे या म्हजे सरचे तुमी समेस्त कश्ट येतले न्हू, एकल्या दोगां म्हूण आपण समेस्त कश्ट येतले ना, सगळ्या संवसारांत कश्ट लोक आज देवा ते आयल्यार खंडीत तांकां सुटका मेळटा, निराशपणांतल्यान सुटका मेळटा, सलवणेंतल्यान सुटका मेळटा आनी वायट सवयांतल्यान सुटका मेळटा, रिणाच्या भारांतल्यान आमकां सुटका मेळटा. कित्याक देव आमकां एक समृद्धीचें जिवीत, प्रॉस्परिटी जिवीत देव आमकां दिवंक तयार आसा. देखून आमकां ग्रेस्त करच्या खातीर तो दुबळो जालो, तो एका गोरवांच्या गोट्यांत जल्म घेतलो ताणें. कित्याक आमकां ग्रेस्त करच्या खातीर ताची सगळी ग्रेस्तकाय ताणें आमकां दिल्या. कित्याक आमी ताची भुरगीं. देखून ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना संतोशान जियोंक फुडें सरया. देखून सिराकाचो ग्रंथी आमकां सांगता 2 अध्याय 2 आनी 3 वाक्यां. सिराक चॅप्टर 2 वर्स 2 and verses 3. प्रामाणीक काळज असो जा आनी थीर राव आनी विघ्नाच्या वेळार भियेनाका. तुवें तुजे दीस सुखान संपोवच्या खातीर देवाक वेंग मार आनी ताका सांडिनाका. कितलें बरें उतार न्ही. कसले प्रॉमिसीस देवान आमकां दिल्या. प्रामाणीक काळज असो जा पयलें आनी थीर राव, भियेनाका. तुजे
विघ्नाच्या वेळार भिये नाका, कश्टाच्या वेळार भिये नाका, पिडा शिडा येताना भिये नाका, धैर्यकान घे, कित्याक देव आमचे संगत आसा. तुझे दीस तुवें सुखान संपोवच्या खातीर, कश्टांत म्हूण सांगू नाका, सुखान संपोवच्या खातीर ताका वेंग मार, म्हळ्यार जेजूक वेंग मार आनी ताका बिलकूल तुज्या जिवितांत सांडी नाका. तो मात्र आमकां जिवीत दिता, तो मात्र आमकां आसरो जावन आसा, तो मात्र आमकां सर्वस्व जावन आसा. देखून आज जेजूचेर विश्वास दवरया, बाबार्थ दवरया. आमची कश्ट अनवर पिडा शिडा निरासपण सलवणी कितें आसल्यार सोम्याक समर्पण करून दिवन ताच्या सांगता जिवंक आमी फुडें सरया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरी कृपेन मरलेले सुमतीजे सांगता श्रीयम ते तूं सदैव आनी सदैव फळ जगत शेंजिजो. भगवंती मरिये देवाची माया माप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक, तसो आदीन तसो आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.